Increasing corona cases and lockdown situation has made people difficult to move out of their houses. Going to a hospital or medical store has been so difficult. But now, no worries. Contact Apna Bhada. Apna Bhada offers you free car service in this pandemic time. Call us or WhatsApp us. नमस्कार येवकार गोवा टुडेत राधिका कामत सातोस्कार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स सोमार सावन 21 प्रायव्हेट हॉस्पिटलांतल्या कोविड एडमिशनाचो चार्ज सरकाराकडेन DDSSY स्कीम लागू कोविड मॉर्टॅलिटी रेट देंवोवपाचे टार्गेट ऑक्सिजनाचोय प्रश्न पडटा जाग्यार 18 ते 45 वर्सां पिराय गटा खातीर लसीकरण सुरू गोंयाक आयिल्ले 32,000 कोविशिल्ड वाशिनाचे सगळे डोस लसीकरणा खातीर उक्ते भार पेलवना जाल्यार राजीनामो होच पर्याय आदल्या मुख्यमंत्र्यांचे मत आता मुख्यमंत्री आशिल्ले जाल्यार मंत्र्यांचेर निश्चित ॲक्शन घेवपाचे खासा रिपोर्ट चुकीचे प्रशासन चुकीचे व्यवस्थापन आणि सरकाराच्या कमतरतेक लागून गोयात ऑक्सिजनाक लागून मरणां वाडल्यात विजय रोहन यतीश तिडकले सत्तरी करंजोळच्या लोकांबरोबर जाल्ल्या वादावेळार वायल्ड लायफ अधिकाऱ्यान केल्ली हवेत फायरिंग सोशल मिडियाचेर व्हायरल लोकांक वगी करूंक 3 फावट फायरिंग आणि वादळ गोयापासून 300 किलोमीटर पयस आयतार सोमारा उटंगार पावसाची शक्यता वादळ गोयाक तेकून वचपाक शकता हवामान खात्यान दिली वॉर्निंग सोमार सावन राज्यांतल्या 21 प्रायव्हेट हॉस्पिटलांतले कोविड एडमिशनाचो चार्ज सरकार स्वता कडेन घेता फी 50% खाटीचो प्रश्न सोडोवपाचेर भर DDSSY स्कीमय लागू कोविड मॅनेजमेंट सारखे जावंक जाय म्हण सरकाराचे यत्न चालू आसात कोविड मॉर्टॅलिटी रेट देंवोवप हेच टार्गेट म्हण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे उलयलो GMCत आनीक एक ऑक्सिजन टँक बसयतात We are also starting prophylaxis. आम्ही गोंयांतली सगळी हॉस्पिटल आम्ही व्हडली आनी धाकटी न्ही 21 हॉस्पिटल एट प्रेजेंट कोविड मॅनेजमेंट करता आमच्या लक्षान आयले की आमी जे शेड्यूल्ड रेट दिल्ले त्या रेटाच्या पेक्षा कितलेशे चड प्रमाणान एक्झॉर्बिटंट ते प्रायजीस कलेक्ट करता आमी इक्के दीस तांकां 2 गजाली सांगलेल्यो आमी थोडे जाण सांगून सुद्दां DDSSY ची फॅसिलिटीज लोकांक दिना आनी हिस्पा भायर चार्जीस करता आपल्याक जाय ताका एडमिशन दिता ताकाच लागून 21च्या 21 हॉस्पिटलांचे एडमिशन रायट्स हे गव्हर्मेंटा कडेन उरतले जशें आमी ही टाकी एके कंपनी कडल्यान रिक्विजीट केली तशी ती आनी एक टँक आसा ती रिक्विजीट करपाचो प्रयत्न आसा म्हटल्यार थोड्या दिसा भितर तो सुद्दां मॅनिफोल्ड हो आमी ऑक्सिजन टँक बसयतले हाजी खात्री बाळगता आज आमी बरी गजाल आसा की GMCन अजून एक टँक जो आमकां डायरेक्टली ऑक्सिजन सप्लाय करपाक जाय आशिल्लो 20 किलो लिटरचो टँक जो आसा हो GMCच्या मॅनिफोल्डाचेर आमी बसयलो ताज्या उपरांत कंटिन्युअसली ऑक्सिजन जो आसा हो लोकांक मेळपा खातीर खंयसरूच दिक्कत उरची ना एक डेथ जाले खंय बिल आयले DDSSY चे 3.5 लाख आणि बिल चार्ज करूंक लागले 7 लाख आणि बॉडी रिलीज करूंक ना म्हणून म्हाका दिसता की मुख्यमंत्री खंय ना खंय हे सगळे विषय लक्षान आयले आणि मुख्यमंत्री ह्या तरेचे एकदम बरे डिसिजन घेतलेले 18 ते 45 वर्सां पिराय गटा खातीर शेनवारच्यान लसीकरण सुरू जाले गोंयाक आयिल्ले 32,000 कोविशिल्ड वाशिनाचे सगळे डोस लसीकरणा खातीर उक्ते केल्यात सकाळच्यान रजिस्टर केल्ल्या तरणाट्यांनी केंद्रांनी वचून वाशिनां घेतली फुडल्या 8 ते 12 सप्तकांत आनीकय वाशिनां येवपाचीं आशिल्ल्यान दुसऱ्या डोजा खातीर वाशिनां राखीव दवरिल्लीं ना
35 केंद्रांनी लसीकरण चालू आसा. Also to identify plasma donors. Plasma donors are required very desperately now because one plasma donor saves 3 lives. I've taken my first shot of the vaccine today, and I already feel very confident because I had COVID in September, so I know what I went through. We also have 2 more centers that are going to be launched within this coming days. And we request you, those who have come here to vaccinate themselves today, please go home and tell your neighbors, friends that they have to log in and get yourself vaccinated. They have to first take appointment on the website. They have to get registered, and then they will get a slot over here. बऱ्यापैकी आम्ही म्हापशेकारां खातीर एक विदा हसल फ्री सेंटर आमी केला. तितून म्हणजे बारीक गजाली ऑफ लायक स्प्रेडिंग ऑफ ग्लुकोज, वॉटर और अरेंजमेंट्स इनसाइड, सिटींग अरेंजमेंट, मेंटेनिंग सोशल डिस्टन्स, हे सगळे आमी हांगा नॉर्म्स पाळिल्ले आसा. I'm Dr. Sona from Panjim Urban Health Center. As you can see, we have started the age group of 18 to 44 years today. So there is no crowding as such because the slots are already booked of 110 people per day for each and every health center. So I got vaccinated today with my first dose. The process was very seamless. So I booked my slot using the COVID portal. So I had to try maybe 2-3 times, but on the third time I was able to book a slot. रिस्पॉन्स सगळ्यांचो बरो आसा आनी मेन सांगपाचें म्हणल्यार सगळे लोक बरे तरेन ह्या पॉझिटिव्ह हितून पळयले आनी लोकांचें सजेशन आसलें की जे कुडचडे हेल्थ सेंटराक वॅक्सिनेशन आनीक आमच्या टेस्टींग दोनी एक कडेन जातालें. म्हणटकीर कितें जातालें की टेस्टिंगाक कोण लोक येताले तेय बी खंय तरी मिक्स जावपाचे आनी ताका लागून एक भंय जाताली. त्या हितून आमदाराच्या कडेन आमी निलेश बाब काब्राल हेंच्या कडेन आमी उलयले की अशें जाता म्हणून तेणें इन्स्ट्रक्शन दिवन हेल्थ ऑफिसर, डिप्युटी कलेक्टर हेंची इन्स्ट्रक्शन दिवन टोटल टेस्टिंग जे वॅक्सिनेशन जे आसा ते सर्वोदय स्कुलाक शिफ्ट केला. ज्यांनी पण प्री रजिस्टर केला पोर्टलाचेर तांचेच खातीर हे अभियान जे आसा पळय 18 to 44 हे 8 दीस चालू आसतले. शेनवार आयतार धरून आयच्यान सुरू आनी 8 दीस लगातार चालू आसतले. दर दिसा 110 बेनिफिशरींचे लिस्ट तांकां मॅसेजी येतल्यो. तांणीच हांगा येवपाचें. जांकां मॅसेजी आयल्या तांणीच येवपाचें. जांकां पळय मॅसेजी येवना न्ही तांणी हांगा येवन फायदो ना, कित्याक आमकां तांकां दिवपा मेळना. कोविडाच्या अरिश्टांत गोंय सरकाराक भार पेलवना. कोविडान मरपाचो आंकडो देवना म्हण बोवाळ चालूच. गोंयचे आदले मुख्यमंत्री आतां मुख्यमंत्री आशिल्ले जाल्यार ते परिस्थिती कशी हाताळटले आशिल्ले ताचो प्रुडंटान अदमास घेतलो. मंत्री सारकें काम करिना जाल्यार मुख्यमंत्र्यान खाते बदल करप, जबाबदारीचो भार पेलवना जाल्यार ताणें राजिनामो दिवप होच पर्याय म्हण चडशांचें मत. खासा रिपोर्ट. आमकां जर सामान्य मनशाचो इंट्रस्ट प्रोटेक्ट करपाक मेळना आनी सामान्य मनशाचें हित जर आमी सांबाळपाक शकना जाल्यार मागीर आमी कदेल सोडप हो एकूच पर्याय आमच्या मुखार व्हरता. मंत्री म्हूण मुख्यमंत्र्या बरोबर म्हणणें पटना जाल्यार राजिनामो होच पर्याय. हांव मंत्री आशिल्लो त्या वेळाचेर मुख्यमंत्र्याची काम करपाची पद्दत, म्हजी काम करपाची पद्दत हातूंत क्लॅश जावपाक लागलें. आनी तेन्ना म्हज्या लक्षांत आयलें की हांवें थंय रावप हें योग्य न्ही आनी हांवें त्या वेळाचेर राजिनामो दिलो. हांव भायर सरलो आनी हांवें आमदारकेचो राजिनामो दिलो. म्हाका दिसता हे एकमेव पर्याय हो सगळ्या मुखार आसता. लक्ष्मीकांत पार्सेकार म्हणटा आपूण मुख्यमंत्री आशिल्लो जाल्यार मुख्यमंत्री म्हूण जें करपाक जाय तें करपाचो, खाते बदल करपाचो अधिकार मुख्यमंत्र्या कडेन आसताच. काही जण केन्नाय कमी पडटात म्हणून खाते बदलचे पडपाची पाळी येता. काही जण खात्याचो गैरवापर करतात. अशा वेळार मुख्यमंत्र्याचेर हो प्रश्न येता. म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्याच्या अखत्यारीक येणारी गोष्ट जेतूनसून खाती डिस्ट्रीब्यूट करप किंवा काढून घेवप ही मुख्यमंत्र्याच्या अखत्यारीक येणारी गोष्ट आसता. मुख्यमंत्र्याच्यान ही गोष्ट करूं येता. इट इज हीज प्रेरोगेटिव्ह. मुख्यमंत्र्यान आरोग्य खातें दुसऱ्याक दिवपाचें म्हूण रवी नायक म्हणटा. तो आरोग्य मंत्री आशिल्लो आनी भार पेलवना जाल्यार खंय राजिनामो दिवपाचो. चीफ मिनिस्टरान हेचे रोखडोच एक्ट जावपाक जाय आशिल्लो. बाबा हें तेजे कडेन सांबाळना जाल्यार ताका देंवन मातसो रेस्ट घेवन त्या जाग्यार दुसरो मिनिस्टर करून ताका हो ताबो दिवन आनी ओवरऑल एज चीफ मिनिस्टर तेणें हेजेर लक्ष घालचें आनी गोंयचे लोक जे आसा ताका लोकांची काळजी घेवची जेणे करून आनी लोक मरचे न्हू. जर तर हांव हेल्थ मिनिस्टर आशिल्लो
आतां सेकंड वेव येतली, आतां थर्ड वेव येतले. यानी सेकंड वेवीची तयारी पयलू करपाची. हे सगळे तरेचे बॅड जाय, कितें जाय, वेंटिलेटर जाय किंवा मेडिसीन जाय, सगळे तरेचे हे पयली जेन्ना वेव येयली, पयलीं जेन्ना कोरोना सुरवात जालो तेन्ना सेकंड हेची आमी तयारी करपाची. ती आमचे कडेन जायना. जर हांव जर मिनिस्टर आशिल्लो, हेल्थ मिनिस्टर, हांव ताबडतोब राजिनामा दितलो. प्रोजेक्ट पास करून आतां म्हगेलो प्रॉब्लेम कितें, हांव तर चीफ मिनिस्टर आहा आनी म्हगे तरी कोण तरी मिनिस्टर बरें काम करा, तें पटफुल चेंज करप दुसऱ्याचेर. पण हांव तर चीफ मिनिस्टर आसा, म्हणजे एकूच हांव रुरल एरियाचेर पयलीं चोवपाचो. प्रॉब्लेम एक जाल्लें आतां, कारण एक जाल्लें आहा. मुख्यमंत्री आणि आरोग्य मंत्री कोणाचे तरी चुकला आसतलेच, त्या खातीर खंय वाद. फ्रांसीस सार्दिनूय खाते बदलाच्या फावरार. If that minister can make you understand that whatever he is doing is in the interest of the department and the people of Goa. That's why he could have formed a committee of senior ministers. And if at all he is trying to do something good and the minister doesn't agree, he could have changed the portfolio of the minister. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. चुकीचे प्रशासन, चुकीचे व्यवस्थापन आणि सरकाराच्या कमतरतेक लागून गोंयांत ऑक्सिजनाक लागून मरणां वाडल्यात म्हण विरोधकांचो आवाज. फातोड्डेचो आमदार विजय म्हणटा सरकार डायरेक्शनलेस. परवरेचो आमदार रोहन खंवटे म्हणटा सरकारा कडेन ना विजन. जाल्यार काँग्रेसीचो यतीश नायक म्हणटा चुकीच्या प्रशासनाचो खंय हो भोग. सरकाराक खंय आतां सत्तेर रावपाचो अधिकार उरिल्लो ना. The post-midnight murders at GMC continue. Today we have had 8 more deaths. Means last night there were 8 more deaths. The figure has now reached 83. So which means 83 people have died because of logistical reasons which are being put up by the government as the reason for the death. This mismanagement, oxygen mismanagement, which is causing deaths in the premier government hospital in Goa, the GMC, is only because of a directionless leadership and an inefficient leadership. This is what the Goans know. पण ऑक्सिजना खातीर 4 दिसान 74 पीपल डाय इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल. आणि हे पूर्ण डेथ सरकारान आपल्या आंगार घेवचें पडटलें बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल. ऑक्सिजनाच्या खातीर शॉर्टेजा खातीर सरकार कांयच करूंक पावलें ना. and the High Court intervention makes things streamlined. This shows the deficiency of this government in having a vision or intellectual thoughts की बाबा फुडें दूरदृष्टी घेवन कितें करपा जाय हाजेर सरकार फेल जाल्लो आसा. वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह जो तुमी आज फुडें व्हेला, पोस्टपोन केला, 8 to 12 वीक्स आशिल्लो तो 12 वीक्स प्लस जो केला, तातूंत एक क्लियर कळटा की तुमी एक टॅक्टीक वापरल्या वॅक्सिन शॉर्टेज कवर अप करपाक. जे लोक आमचे पिड्ड्यार जाल्या तांचो आंकडो 2000 पार जाला. अशा परिस्थितीन गोंयची परिस्थिती खूब बिकट जाल्या अशें आमकां सामकें सिद्ध जालां. गव्हर्नमेंटल एपथी, गव्हर्नमेंटल मिसएडमिनिस्ट्रेशन, गव्हर्नमेंटल मॅल एडमिनिस्ट्रेशन हाज्या कारणांत ही परिस्थिती जाल्या. अशा परिस्थितीन हांगा RT-PCR टेस्ट सुद्दां मॅन्डेटरी करूना. हायकोर्टान आतां जेन्ना मॅटर सीज आसा तेन्ना हायकोर्टान सांगतकच RT-PCR हांगा मॅन्डेटरी जाल्या आनी बॉर्डरीचेर कोणूय हुपूंक शकना. तवतें वादळ गोंयाक तेंकून वचपाक शकता. गोंयाक सावन 300 किलोमिटराचेर सध्या वादळी वातावरण आसा. गोंयचेर वादळाचो परिणाम जावन आयतार सोमारा उटंगाराचो पावस पडटलो म्हण हवामान खात्यान शिटकावणी दिल्या. दर्यादेगावयल्या नुस्तेकारांनी दर्यांत वचचें न्हय. दर्यांत आसात आनी परत येवचें म्हण हवामान खात्यान शिटकावणी दिल्या. वादळी वातावरणाक लागून गोंयच्या दर्याचें उदक वाडूंक लागलां, वारो मारपाक लागला.
घेऊया कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच मेळया. बढ़ते हुए कोरोना और लॉकडाउन के कारण आपको आने जाने में हो रही है मुश्किल? चिंता ना करें, क्योंकि आपातकालीन स्थिति में अपना भाड़ा आपको मुफ्त की सुविधा उपलब्ध कर रहा है. सुविधा पाने के लिए तुरंत कॉल करें या व्हाट्सएप करें. कोरोना व्हायरसाक लागून मनीस मरतात म्हण बोवाळ जाता, मात कोरोनाक लागून मनीसपणय मरता म्हण तकलेर हात मारपाची पाळी आयल्या. गजाल काणकोण श्रीस्थळची. मल्लिकार्जुन देवळा कडेन मसणभूंयत गांवच्याच एकलेक दहन करूंक दिले ना म्हण बोवाळ. पंचविद्या गायकान केलो तो विरोध. ती मसणभूंय एका विशिष्ट समाजा खातीरच म्हण तिचो दावो. रातभर बॉडी आंगणात दवरून दुसऱ्या दिसा पैंगिणी निमणे संस्कार जाले. अशें आसलें की आमी सगळे जाण कोवीड पॉझिटिव्ह जाल्ले आसा. 1-2 दीस उरले काबार जावपाचे, बट दुर्दैवान हे आमचे बापायचे अशें करून जाले. तेन्ना आमी घरांतल्यान भायर सरूं शकना, कित्याक आमकां बी तितली रिस्पॉन्सिबिलिटी खबर आसा की आमी भायर पॉझिटिव्ह भायर सरले जाल्यार लोकांक स्प्रेड जाता म्हण. तेन्ना आमी पंचायतीक कॉल केलो जाल्यार एक मनीस हांगा येवंक ना. फकत प्रशांत हांगा येवन सगळी बाबा आपूण करता, तुमी टेन्शन कांय घेनाका, आपूण आसा तुमच्या फाटल्यान, हे तेणी आयज करून दाखयलें. मशानान वचोन थंयच्यान रिटर्न हाडून रातभर ती आतां रिक्षा आजुनी रिक्षान आसा. आमगेले श्रीस्थळ पंचायतीक एक आमी मल्लिकार्जुन देवळाचे जाग्याक एक हें केल्लें आसा. पंचायतीन खर्च करून ते कंपाउंड काडलो आसा. अमके समाजा खातीर म्हणून हें केलां. एक अमक्या एका पर्टिक्युलर जातीक समाज हेका दिवपाक म्हणून केल्लो नासली. म्हणटा तेंगेले आतां थंय एक पंच आहा, लोकल पंच आहा, ते ऑब्जेक्शन हाडपाक लागले. जे विद्या गायक आहा तेणें ऑब्जेक्शन हाडलें की थंय करपा जायना, ते आमी स्पेशल आमकां लागून केल्या. येदी व्हडली हें जावची न्हू श्रीस्थळ, आनी कोणाचेरच असलो हें प्रसंग येवचो न्हू. तुम्ही प्रशासनाक कित्याक कॉन्टॅक्ट करूना? पुलीस फोर्स कित्याक आपोवना? ते कित्याक यूज करूना? एक्चुअली पुलीस फोर्स आपयले, मामले डेप्युटी कलेक्टराक कळयलें, मामलेदाराक कळयलें की तोपर्यंत थंय जो विशय घडपा नाका आसलो आनी त्या लोकांनी, त्या स्थानीक लोकांनी त्या तरेन ताका विरोध करपाक जाय आसलो, तसो विरोध तेमी करपाची गरज नासली. 4 ते 5 किलोमीटर बॉडी खांद्यार घेवन आमकां वचपाक पडटालें, म्हणून देवालयाचें कंडिशन हांवें एक्सेप्ट केलें की बाबा चल हांव भायली ती बॉडी थंय हाडची ना अशें म्हणून हांवें एक्सेप्ट केलें. आनी थंय हांवें एक आमगे एरिया मार्क केली. ती आशिल्ली खंय आमची मल्लिकार्जुनाची जी एंट्री आशिल्ली थंय सायडीन एक एरिया आशिल्ली, आनी ती एरिया आमकां देवालयान सांगलें ती एरिया तुमी तुमची बॉडी जळोवपाक मान्य करात म्हणून. आनी तेकाच लागून हांवें पंचायतींतल्यान एक कंपाउंड वॉल म्हणून एक फंड काडलो. एक्चुअली ती बॉडी दहन केली म्हाकाय जाय आशिल्ली. मागे समज पर्सनल जागा आसनाशिल्लो हांव तो दिता आशिल्लें आनी सांगता आशिल्लें ती बॉडी दहन करप. म्हाका खंयच्याच मनशाची बॉडी दहन करपाक दवरपाक नाका आशिल्ली. फकत कितें जालां आमकां तो जागो दिता आसतना वीथ कंडिशन दिल्लो. आनी हांवें कितें केलें की एरिया ती मार्क जावपाक जाय म्हणून पंचायती कडल्यान एक कंपाउंड वॉल म्हणून हांवें बांदून घेतलें आनी ती एरिया हांवें मार्क करून घेतली. सत्तरी करंजोळ लोकांचे आणि वायल्ड लायफ अधिकाऱ्यांचे बुधवारा बरेच पेटले. त्या वेळार वायल्ड लायफ अधिकाऱ्यान लोकांक आडावपाक हवेत 3 फावट फायरिंग केली. व्हिडिओ सोशल मीडियाचेर व्हायरल. सांग्यार कोविडाच्यो वाडट्यो केशी पळोवन सांगे पालिकेन सांग्यार कोविड केअर सेंटर सुरू करपाचे यत्न सुरू केल्यात. कोविड बाधितांक लागून घरच्या हेर वांगड्यांक
कोविड जावचो न्हय म्हण खासा कोविड सेंटर करून थंय गरजेची वैजकी व्यवस्था करपा खातीर पालिकेचे सत्ताधारी पॅनल आनी आदलो आमदार सुभाष फळदेसाय फुडें सरल्यात. पूण केसी एखादे वेळ वाडले जर जायत सांगे भागा भितर सगळी गरीब जनता आनी प्रत्येकाच्या घरान एकच रूम आसता आनी त्या रुमान भितर 4-5-6 लोक रावतात. एखादे वेळ बाजारांतल्यान आयिल्लो एक मनीस बाधित जालो जर जायत जाल्यार सगळ्यांकच ते जावपाचे चान्सीस आसता आनी प्रशासनाचेर लोड पडटा, फॅमिलीचेर टेन्शन येता आनी ताचेर उपाय काडपा खातीर नवनिर्वाचित आमचे सगळे चेअरपर्सन आनी तांचे हे 5-6 जाण आमचे कावन्सिलर एकठांय येवन तांणी कितें तरी उपाययोजना करपाक जाय. म्हणून पयलें एक सोल्युशन म्हणजेच हांगा एक कोविड केअर सेंटर करपाक जाय. तो बाधित जाता, एक घरान रावतात, त्या बाधित मनशाक हांगा हाडपाची व्यवस्था करपाक जाय. अशा प्रयोजनान हांगचे चेअरपर्सन आमचे दुसरे व्हायस चेअरपर्सन कॅरोजबाब क्रूज, सय्यद इकबाल, आमचे कावन्सिलर प्रिती नाईक, तेजा गडकर असे सगळे कावन्सिलर एकठांय येवन खऱ्यांनीच लोकांच्या आरोग्याची काळजी घेवपा खातीर कितें तरी व्यवस्था आसपाक जाय. ह्या निर्धारान आयज हांगा एक कोविड केअर सेंटर आसपाक जाय हे प्रयोजन आसा. तांची रोखडीच ते मिटींग घेतले आनी तातूंतल्यान एखादे वेळ डिसिजन येतले. आनी त्याच बरोबर प्रशासना कडेन उलोवपा खातीर, सीएमा कडेन उलोवपा खातीर, हेल्थ मिनिस्टरा कडेन उलोवपा खातीर म्हाका तांणी रिक्वेस्ट केलो की मध्यस्थी करात आनी हातूंतल्यान कितें तरी सांगेकारा खातीर एक आरोग्याची सेवा उपलब्ध करून दिवपाक जाय. पेडण्या उगव्या मोगोचो फुडारी प्रवीण आर्लेकारान एका दिव्यांगाक व्हीलचेअर दिली. ताचें नांव खंय गेली कितलीशींच वर्सां जालीं सोशल वेलफेअर खात्यान दिल्लें, मात सरकाराची व्हीलचेअर ताच्या मेरेन पावलीच ना. चंद्रकांत महालेची फामील आनी पंचायत वांगड्यांनी आर्लेकाराचे उपकार मानले. चंद्रकांत महाले एका गरजेची ही जाय आसली वस्त, ही गरजेची सारकीच तेका आनी तेंच्यांनी सरकारा कडेन ती मागणी केल्ली पूण तेंची ती अजुनूय तेंकां ती पावना. सरकार अशें कितें म्हणून करता? गरिबांक लागून कित्याक पावना तो? असले लोकांक, गरिबांक सरकारान फुडें सरान तांकां जाता तितले बेगीन तांकां दिवचे पयलीं दिवंक जाय. पयलो प्रिफरन्स तांकां दिवंक जाय. हेंच्यांनी म्हाका सांगले, हे गुग्याचे सरपंच, आमचो डेप्युटी सरपंच आमचो सुबोध महाले सांगले कितें एक अशें हें आहा ताका खूब गरजेची आयज हें आहा व्हीलचेअर जाय. मागीर तेणी काल सांगलें म्हाका अशें अशें आहा म्हणून, जाल्यार हांवें आयज ती हाडून ताका हँड ओवर केल्ली आसा. आनी म्हाजें कार्य अशेंच आसतलें पेडण्यांक लागून. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबराक फॉलो करात प्रुडंटाची वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲप. 4 चौगांत मास्क घालात, विस्कळ भोवात, वाशीन घेयात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.